मेन पर्वरी जंक्शन जाता एक्टिविटी आम्ही सगळ्यांनी इश्यू केल्ली आहा कार्ड्स फोटोग्राफर्स आनी विडियोग्राफर्स सो ऑन दीस बेसीस पासून आमकां जर तुमी लेटर दीत न्ही सर सो वी कॅन प्रोवायड देम अ लेटर कॉन्फरन्स वयता देर हेज ऑफ नाव आमकां परमिटाचें अशें हें ना हां एस ओ पी परमीट करून जाय बट सी दी पुलीस इज रायट ऑल्सो बट देन वी कॅन सॉर्ट इट आउट आफ्टर डिस्कसिंग ना मातशें तें डिले आमकां ती दवरता आमकां फुडें फंक्शनाक वचपाक लेट जाता हाडयलें म्हणजे इवन मॉर्निंग टायम आफ्टर 1 मिनटां कानवळच्यान जर आमकां भायर सरवंक मेळना आतां सर हांवें केडे अपॉयंटमेंट आसा म्हूण सांगून हांव भायर सरलो कळ्ळें तशेंच सर आमकां समज म्हाका आनी खंय वचूंक जाय तें म्हाका धाडिना सो त्या फंक्शनाक थंयसर आमी कोण धाडूं शकता आमी तो कळोवंक जाय First Videographers Association, All Goa Photographers Videographers Association, saying that they attend weddings at night because they are giving permissions for weddings and after with the condition that all guidelines should be followed. So what has happened now is they have come up with their grievance that then when they leave from the venue, the police question them and I mean they are asked to halt and all. So they have also told me that when they wind up, it takes them around 40 minutes to wind up because the function has to close at 9 as per our 144 order. So after 9 they take at least 40 minutes to wind up because they have their equipments around. So in this regard, I will be speaking to the concerned police authorities and ask them to take remedial measures regarding this. फोटोग्राफर आनी विडियोग्राफर एसोसिएशन प्रेसिडेंट आमी आयज हांगासर मेमोरेंडम आमचो दिवपाक येयलो की आमकां आमी फोटोग्राफर आनी विडियोग्राफर जे फंक्शनाक वयता पळय ते आमकां एवरी टायम ते पुलीस आडयता हें करता तेन्ना फुडें धाडिना आमकां सो आमकां फुडली कवरेज आमकां चुकता सो आमकां आमचे कडेन परमिशन म्हणून आमचे कडेन कांयच ना बसून कित्याक ते वेडिंगाक परमिशन दिता पण आमकां फोटोग्राफरांक म्हणून परमिशन ना म्हणून आमी सराक आयज मेळपाक गेले डेप्युटी कलेक्टर सराक की आमकां एक कितें तरी एक लायसन काय कितें तरी परमिशन ग्रांट करचें सो दॅट आमी तें दाखोवन फुडें वचूंक शकता सरान सांगलां कोण उलयता म्हणून सर कोण ऑथरायज कोण आसा पळय ते तुमचे कडेन उलयता सांगलां